येवकार, हांव श्वेता गांवकर. सुरवेकाचे हेडलायन्स. सरकारान गोंय सोपयलें, आतां ते गांव सोपोवपाक सज्ज जाल्यात. फुर्योज बॉम्बकारांनी काडलो सरकाराक ओडीर. नॅशनल हायवेच्या निलेश काब्रालाच्या विधानाक जाप दिवपाक शेनवारा आझाद मैदानार घेतली पत्रकार परिशद. पावसान गोंयांत धरलो नेट. राज्यांतले हालींच केल्ले रस्ते पयल्याच पावसान गेले उदका पोंदा. फोंड्या, साफा मस्जिदी लागसारूय जाल्या तीच गत. फुडल्या 3 दिसांक राज्यांत नेटाच्या वाऱ्या सयत झडटलो व्हडलो पावस. आयएमडीन राज्यांत जारी केला ऑरेंज अलर्ट. आनी आतां हेच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. पावसान गोंयांत नेटान हजेरी लायिल्ल्यान राज्यांत हालींच केल्ले रस्ते पयल्याच पावसान उदका पोंदाक गेले दिश्टी पडटात. फोंड्या, साफा मस्जिदी लागसारूय तीच गत जाल्या. उदरगती खातीर नव्यानच खणिल्लो रस्तो उदका पोंदाक गेलो. दिसपट्टे ह्या रस्त्यार गाडयो धांवतात. सरकार उदरगतीच्या नांवान लोकांचो जीव घेवपाक सोदता काय कितें, अशा प्रस्नांचो पावस आतां फुर्योज जाल्ले थळावे करतात. आयकात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट. आज आम्ही शापुराचे जो कदमाश बस स्टँड आहा, कदमाश वता त्या रोडाचेर आसा. हे रोडाक जे हो रोड पयरूच डांबर घेतलेलो आनी डांबर घालून आता म्हयनो जावना, पूण हांगा जो एक चंबर आसा तो चंबर सिवरेज आता भितर गेल्लो आसा आनी भितर गेल्लो आसा आनी भितर वचून हो जो चंबर आसा 2 मीटर भितर गेल्लो आसा. म्हटल्यार जर हांगा जर गाडी गेली वा बस गेली जाल्यार हेची पडू शकता, हो एक्सिडेंट जावपाक शकता, बस उलटी जावपाक शकता, अशें लोकांचें म्हणणें आसा. आनी जर हे जर रिपेर जर केलें ना जाल्यार आज नाल्यार फाल्यां एक्सिडेंट जातलो. हे आसा ताका लागून लोकांचो डिमांड आसा की बेगीचो बेगीन जो हो जो मध्यपडे आसा तो पूर्ण सुरू. ते मडकय मतदारसंघात फोंडा बस स्टँड येता आणि फोंडा बस स्टँडाच्या जवळ हो सिमेंट रिप्लेसमेंट प्लांटान जे हांगा खड्डे मारल्या ते अक्षरशः 3 मीटर आता पावसान भितर वयता. तेका कांयच घटपण ना. हेजेर ते कितें चलना ते लोकांनी फोंडेच्या लोकांनी सांबाळून घेवपाक जाय. जे नव्यो नव्यो गाडी घेवन पावता तेणी हेजेर लक्ष दिवपाक जाय. हे जे खड्डे आसा ते 2-2 मीटर डीप वता. हेका फक्त माती घालून तेणी वयल्यावर पुरोवन तेणी बिल पास करून घेतले. हे गोवा गव्हर्नमेंटाचें काम आसा. तेणी लक्ष घालपाचें. तेंचे ते इंजिनियर आसा ते इंजिनियर बिल कशी पास करता. खड्डे पडल्या 2-2 मीटर हेचे लक्ष कोण दितलो. रस्तो बस स्टँडाची वयता आनी हांगा वयता आयच्या ऑफिसाना हांगा चिरपटी वयता. शापूर हांगा रस्त्यान खड्डो पडला आनी खड्ड्याचेर कोणी रातची गाडी बिडी पडल्या जाल्यार ते लोकांक त्रास आहा. आनी ते हांव मागता ते गव्हर्मेंटाक लागून PWD मिनिस्टर आहा पळय ते बेगीन ते कितें आहा पळय ते करून घेवपाचें. हो चंबर बांदला हो केटीसी बस स्टँडाक मेन रोड आसा आनी ऑलमोस्ट ही हांवें जी हातान बडी घेतल्या ती 1.5 मिटराची आसा कमीत कमी. म्हणजे ऑलमोस्ट म्हाजी इतकी हायटीची. आयज ती बडी भितर वता म्हणजे ऑलमोस्ट 2 मीटर खड्डो तो डिप्रेशनान येयला. हे जे काम करणारे मनीस आहा डिपार्टमेंट आसा तांकां म्हाका विचारीन दिसता की तुमी लोकांच्या जिवार उठल्या, लोकांचो जीव घेवपाक सोदता काय तुमी डेव्हलपमेंटाच्या नांवान खंय तरी गोंय आमचे काबार करपाक सोदता. आता कॉन्ट्रॅक्टर आयलो ताका इन्स्ट्रक्शन दिला हांवें की इमिजिएटली ताचे रिपेर कर म्हणून. आनी दुसरे कडेन अशें जातालें आहा खूब कडेन ना हो एकच जाला आनी कितें जावना. ना बारीक बारीक खूब हे आसा अशें म्हणजे खड्डे स्टार्ट जाता पयलीं तांकां कितें करताले कंटिन्युअस मॉनिटरींग अशें कितें जाल्लें आसा. हांगा सारकें एक्सिडेंट जावपाक शकता. ऑलरेडी कॉन्ट्रॅक्टर इन्स्ट्रक्शन दिले आसा तो इमिजिएटली अटेंड करता. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, समृता खणगांवकर आनी ओमकार देशप्रभू. सरकारान गोंय सोपयलें, आतां ते गांव सोपोवपाक सज्ज जाल्यात. सरकारान उदरगतीच्या नांवान गोंयकारांकडेन फटिंगपणां चलयल्या अशें भोमच्या संजय नायकान पत्रकार परिशदेंत सांगलें. पळयात पुराय बातमी. नॅशनल हायवेक लागून भोमाचे फकत 3 वा 4 घरां वयता अशें विधान PWD मंत्री निलेश काब्रालान खोल्ले केल्ले. त्या संदर्भात फुर्योज जाल्ल्या भोमाच्या नागरिकांनी काब्रालाक परती जाप दिवपाक शेनवारा आझाद मैदानाचेर पत्रकार परिशद घेतली. काब्रालाक भोमाच्या लोकांच्या घरांचो इतिहास खबर ना जाल्यार ताणें उलोवचें न्हय अशें संजय नायकान सांगलें. आयकात. हो जो सरकार आसा पळय कितली फटिंगपणां करता, हे लोकां कडेन कितले फटींग उलयता. गोंय सोंपयलें हेणी, आतां हे गांव सोंपोवंक येयले.
फोटींग कित्याक म्हणटा हेजो प्रूफ आमचे कडेन आसा. जे काब्राल उलयता पळय काब्राल विचार करून उलोवचे. काब्राल बाब तुका आमी एक सांगूंक सोदता. तू जे 3 घरां 4 घरां पळय भोंवची म्हणटा ही 4च घरां वयता म्हणटा पळय परत परत तुका आयज स्पश्ट करपाचें आहा. तुका एकाचें खबर नासतलें देवस्थानाचें स्थळ म्हणटा तें कितें तें पयलीं कोणा कडेन विचार. भट आसा बावंड आसा खूब आसा तुमच्या सरकारान तेंचे कडेन स्थळ म्हणटा हें स्थळ राखपा खातीर हे भोमकार झगडटा. 10-11 वर्सां पयलीं जेन्ना पळय आमी रस्त्यार येयले ते फक्त हें स्थळ राखचें हो गांव राखचो म्हणून येयले. तूं तें घराचें उलयता तें बंद कर. पयलीं जाणून घे हे भोमकार कित्याक झगडटा. तें भोमचें अस्तित्व जें स्थळ आसा पळय देवस्थानाचें तुवें पयर उलयलें कितें आमी तो रस्तो व्हरोन ते देवळाक टच करचे ना म्हणून. आमकांय पुरेपूर खबर आहा आमची जी देवळां आसा ती बरी फाटी आसा म्हादेवान सातेरीचें. तें पवित्र स्थळ तुका अजून खबर नासतली. आनी जे तेकोन जे सती देवस्थान आसा पळय रस्त्याक तेकोन तेजें म्हत्व अजून तुका खबर नासतलें. जर तर खबर ना जाल्यार जाणून घे. हें स्वयंभू देवस्थान. बोमा गांवांत आमकां आमदार ना आसा ते फकत 4-5 लोकां खातीर आसा आनी विरोधी आमदारय गांव काबार करपाक उठला. दोंगर खावन बिल्डिंगो उबारपाचें शर्यन चल्ला अशें संजय नायकान मिडियाक सांगलें. आयकात. ह्या बोम गांवांत आमदार ना. आमदार फक्त आसा कोणा जे कार्यकर्ते 4-5 जाण आसा पळय तेंच्या पुरतोच आसा. तो गांव राखपा खातीर आमदारूय ना आमकां. आनी जो ऑपोजिशन आसा पळय तोय पयलीं एक गांव काबार करपाक उठलेलो आहा. तेन्ना जे दोंगर एरिया आसा पळय थंय खंय तरी बिल्डींग लॉबी हाडपा खातीर हे सगळें षडयंत्र चल्लेलें आसा. हायवे हो इश्यू ना थंय. फाटले जे सरकार येवन गेले तेंचे कडेन हें शक्य जालें ना. कित्या खातीर थंय तेणी येवन पळयलें बाबा तें स्थळ जें आसा पवित्र स्थळ आनी जे नॉर्म्स पळय आसा जे कायदे आसा हे नॅशनल हायवेचे ते कायद्या प्रमाणे आतां परवांच पळय जाल्यार ते शाळेचे तेणी बुनयादी फातर बसयल्लो आसा. जे जाग्यार भुरगीं शिकता पयली ते 4थी मेरेन जे जाग्यार शाळा आसता ते जाग्या पासून 200-300 मिटर हो हायवे पयस व्हरता सदांच. हायवेक तेकोन शाळाय जायना केन्नाच. हे कायदे खबर ना. हे तुमच्याच सरकारान काडलेले मरे. आनी तूं पयर उलयलो 40-40 मिटराचो सेटबॅक ऑलरेडी दवरलेलो आसा म्हणून. तेन्ना खंयच्या आदारार तुवें आमकां सांगलेलें तूं येवन थंय पळयतलो म्हणून रातचो येवन पळयतलो म्हणून पळोवन म्हाका दिसता वचोंक ना तूं. त्या खातीर ही वक्तव्यां करता तूं. गोवा 365 खातीर डिलन रॉड्रिक्स, श्वेता गांवकर आनी संगीता ओली. घेवया एक ल्हानसो विसो. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयांत जायत्यो सण परबो लोक एकचारान आनी व्हडा उमेदीन मनयतात. गोंयांत 24 जूनाक सेंट जॉन द बाप्तिस्ताचे फेस्त आनी पारंपारीक सांजाव व्हडा उमळशिकेन साजरो जाता. शेनवारा राज्यांत क्रिस्तांव भावांनी व्हडा उमेदीन हो पारंपारीक सांजाव मनयलो. तितलेच उमेदीन हिंदू भावांनी सांजावांत वांटो घेतलो. पळोवया राज्यभरांतले सांजावांचे उर्बेभरीत खीण. ह्या फोंड्या म्हालांतल्यान आमचे सांताक्रुजाचे हे भुरगे आमी ह्या पिढीच्या पयलींच्यान आमी हो संजाव हांगा सेलिब्रेट करता. आनी व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हणल्यार ह्या देवळा फुडल्यान आमी कितलीशींच वर्सां जालीं एक आमी भावार्थान आमी सगळी कम्युनिटी एक म्हणून आमी हो सेलिब्रेट करता. बरे भशेन सगळे आमी युनायटेड आनी बरे भशेन सेलिब्रेट करता. हे सगळे भुरग्यांनी आमी एक मेसेज धाडूंक सोदता की एवरी इयर आमी इरिस्पेक्टीव ऑफ एनी रिलीजन कास्ट कितें जालें सुद्दां जाल्यार आमी सगळे आमच्या लायफान एन्जॉय करून हे एक संजाव दी बाप्तिस्ताचे आयच्या दिसाचे फेस्त हे आमी बरे खुशालकायेन फ्रुट्स आनी आमी एन्जॉयमेंटान हे सेलिब्रेट करता. हे आमी सगळे भुरगे पार्टिसिपेट जाता. तितून कांयच डिफरन्सीस ना, कसलेच डिफरन्सीस ना. आनी आमी एक गोंयकारपण म्हणून पयलींच्यान जे पळय आमी जपला
Goa is Goa. There's no other place like Goa. GOA stands for greatest of all. G, greatest O of all. And we celebrate this feast over here. The St. John the Baptist feast, San Jao is here. But until till now, nobody is giving a padoli also till now. Because it's very famous for padoli also. But anyways, Goa is great. Come to enjoy. Next year you come and enjoy the celebration. साजो म्हळ्यार पातोळ्याचो दीस पातोळे करताले आमी जाणा कशें दिसता तुका पयली पासून आज कोण येते पयली म्हणटा कितले मोगाच ऑल फुल फॅमिली शूड गेट टुगेदर एंड डू पातोळे एंड गोडशे एंड ऑल नाउ टुडे ओनली माय गोडशे एनीवे थँक यू सो मच एंड लेट्स हॅव अ नाइस टाइम सगळ्यांक तुमकां माय मोगाचो येवकार नमस्कार आयज आमचे 7 जुवां पातोळ आमचे इगोजेचे फेस्त आनी ह्या फेस्ताच्या निमित्तान आमी 24 तारखेर सोंजाव मनयतात हो सोंजाव आमचो गांवचो एक ट्रेडिशन कशें आमी भुरग्यांक घेवन वाजयत कांतरां म्हणीत दोण्याकल्याच्या घरा लागीं वतात आनी तांकां खुशाल बरी दवरतात ते आयच्या दिसाक खरें सांगपाचें म्हटल्यार ही आमची परंपरा ज्या आदल्यांनी करून दिल्ली ही आयज पासून आमी चालूच दवरल्या आनी चालू करून दवरल्या कित्याक फुडाराक ल्हान ल्हान भुरगे आसात ताणे आमचे लागीं शिकचे आनी ट्रेडिशन ते पुढे असा परंपरा ती चालूच दवरची हे सोंजावाची आनी इतले म्हणसर आमच्या गांवच्या लोकांक जे आमकां येवकार दिता ते पळोवन आमकां खुशालकाय भोगता तांकांय आमी काळजांतान देव बरें करूं आनी उलूंदीत परबी तांकां फेस्ताची आवड येता आनी तुमकां प्रेस मिडिया आनी हे सगळे हांगासर हाजीर आसात तांकां आमी पेडा बॉयज काळजांत कोलायतान देव बरें करूं म्हणटा हो तुमी वावर आमचो व्हरोन प्रत्येक वर्ल्डाक आनी हेर गांवांनी तुमी दाखयता टीव्हीचेर खरेंच तुमकां शाबासकी आमी तियात्रीस पासून पळय कोंकणी भाशेक लागून जायतेच करतात आनी आमची ट्रेडिशनल आमी इतले उर्बेवर दवर सोदतात हे आमचे आमचे पिड्यार बाबान सांगलां आमचे ल्हान ल्हान भुरगे आसात ताणें आमचे शिकचे कित्याक की आमची ट्रेडिशनल आमी केन्ना दामची न्हय आमी हे फुडाराक चालू दवरची आमची परंपरा आनी तुमी सगळे मिडिया येवन आमकां इतलो सपोर्ट करता आनी आमचे गांवचे भुरगे पळय कितले सांगातात आनी आमकां आपलो सपोर्ट दितात गांवची आमकां कोणूच केन्नाच ना म्हणून हास्त्या तोंड आमकां येवकार दितात हीच आमकां व्हडली उर्बा आनी सांगपाचें म्हणल्यार आमचो बाळालेचो पात्रोन सांज जुवांव ताका लागून आमी खुशाल आसा उणो दुर्बी आमी GOA365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार काणकोण श्रीस्थळ वाठारांतल्या नुवे वैजावाडी ह्या गांवांत एकल्यान जागो घेवन खोप बांदिल्ली पूण अनवळखी मनशांनी खोप रातयाच मोडून उडयल्ल्यान जाग्याच्या दनयान काणकोण पुलिशेंत कागाळ केली पूण कसल्योच हालचाली जावंक नाशिल्ल्यान दनयान खंत उक्तायल्या आतां आपलो प्रस्न मांडपाक ताका मिडियाचो आदार घेवचो पडला आयकात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट काणकोण तालुक्यांतल्या श्रीस्थळ पंचायत वाठारांत आशिल्ल्या नुवे वैजावाडी हांगासर एका मनशान जागो घेतलो आणि तो जागो घेतल्या उपरांत ताणें आपल्या जाग्याचेर एक बरी खोपटी बांदली पूण दुर्दैव अशें की कांय अज्ञात व्यक्ती येवन रातच्या वेळाचेर तागेली खोपटी मोडून उडोवपाक लागली आणि अशा पद्दतीने एक दोन फावटी न्ही कितलेशेच फावटी जाले त्याच बरोबर ताच्या जाग्याक ताणें अशें कंपाउंड काडलेलें तेवूय मोडून उडोवपाक लागले
आणि ह्याचे विशयीचेर काणकोण पुलीस स्टेशनाचेर कंप्लेन करून सुद्दां सुमार 2 महिने जाले तरी पण कांयच एक्शन जायनाशिल्लें. ह्या संबंधीन ज्या मनशाचो ताका दुबाव आशिल्लो आनीक त्याच बरोबर ह्या संबंधाचो विशय धरून ताका ज्या मनशांनी धमकी दिली त्या मनशाची नांवां ताणें काणकोणच्या पुलीस स्टेशनार दिली आणि त्याच बरोबर ही माहिती काणकोणच्या पत्रकारांक दिली आणि जेन्ना काणकोणचे पत्रकार ताजे कडेन गेले त्या वेळाचेर ह्या पुलिसांनी तेजेर इमिजिएटली एक्शन घेतली. जे कोण संबंधीत आणि दुबावीत कोण आसात आणि ताका धमकी दिल्ले कोण आसात तांकां तांच्यांनी आफोवन हाडले आणि यथायोग्यपणे तांचेर कारवाय केली आणि तांकां सांगलें जर तर परत जर अशी जर कृती करीत जाल्यार आमी तुमचेर एक्शन घेतले अशें सांगून हो विशय तांच्यांनी निमाणें मोकळो केलो. केन्ना घेतलेली जमीन? एक 7-8 वर्स जावन 7-8 वर्स जाली. म्हणजे सगळे क्लियर आहा पेपर तुगेले? पार्टीशन फॉर्म 14 तुजें नांव आहा? सगळें नांव सेल डीड जालें? आतां हे कोण तुवें रावपा खातीर हें केल्लें हांगा? रावपा खातीर कितें प्रॉब्लेम सारको डिटेल सांग एक्झॅक्टली कितें प्रॉब्लेम जालो तो? हांगासर केन्ना गेलेले पावसार रावपा खातीर हें केल्लें. तुमी झोपडी बांदलेली? हय झोपडी बांदलेलें. आतां कितें कोणी मोडली कशी कितें? तो गणेश आनी इटोबा. पयलीं तुका सांगलें मोट्टे म्हणून? दामोज हेजेर सांगलें न्हू तूं कांयच करूंक नाका म्हणून. ना धमकी दिली तुका? कितें म्हण धमकी दिली? तूं येवन थंय काय करूंक जायना, जमीन आपल्याक पडले, सोडचें ना म्हागलो. हांव म्हणलें तूं ओगी राव म्हणलें. मागीर सर्वे करून घेतले, कोंकणीन नेले 1 दीस लायले आख्खे. मागीर हे गप्पा बांदून घेतले. तेन्ना येवंक ना तो. मागीर येवन रातचे येवन मोडलो. 11-12 सुमार येवन मोडलो तो. मागीर तुवें कंप्लेन दिली? हय कंप्लेंट दिल्ली. तुवें कंप्लेन दिल्ली 7 एप्रिलाक? पुलिसांनी कितें सांगलें तुका आतां म्हणल्यार? पुलीस म्हाका तांकां आपयले आपूण ना म्हणटा म्हणून ना म्हणून सांगता म्हणलो. पयलीं कितें सांगलें पुलिसांनी? ते मेळना म्हण सांगलें? ना 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 तेजे कितें एड्रेस दी ते दी हे दी म्हणलो. मागीर सगळें सांगलें तेका आमची हें दिल्लो म्हणून. मागीर हाडून हांव तेका विचारलें आमी मोडूंक ना म्हणलो. तेन्ना 2च आसले मोडलेले. मागीर तेजे उपरांत सोपून उडयलो म्हणून. तुका धमकी दिल्ली म्हणून तुवें पुलिसांक सांगूं ना? सांगला दामोच्या दुकाना कडेन सांगलें म्हणून सांगलें. कितें म्हण धमकी दिल्ली तुमकां? तूं येवन हांगासर कांयच करूंक जायना म्हणून सांगला म्हणलो. आनी समज केलें जाल्यार? तूं येवन करून दाखय रे म्हणलो. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, समृता खणगांवकर आणि ओमकार देशप्रभू. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. खेळ हो जिवितांतलो अविभाज्य घटक जावन आसा. एवॉर्ड प्रशस्तीपत्रकां मेळोवपाक न्हय तर प्रत्येकान आपलें आरोग्य निरोगी दवरपा खातीर खेळप म्हत्वाचें आसा असो सल्लो व्हिडिओ कॉन्फरन्सा वरवीं खेळा मंत्री गोविंद गावडेन खेळगड्यांक दिलो. आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा 2.0 अंतर्गत शेनवारा 24 जूनाक खेळा मंत्री गोविंद गावडेन स्वयंपूर्ण मित्र, तालुका नोडल अधिकारी, पंचायती, पंच, सरपंच, थळावे आणि लाभार्थ्यांकडेन व्हिडिओ कॉन्फरन्सा वरवीं संवाद साधलो. त्या वेळार खेळा मंत्री उलयतालो. I am very much thankful to the Honorable Chief Minister of Goa, who has really take this flagship scheme to the next level, which has been also pronounced by the Honorable Prime Minister of India time and time. How सगळ्यांकडेन उलयत असताना being as a sports minister of Goa, ज्या तरेन आज खेळ आणि यूथ अफेर्साच्या माध्यमांतल्यान आमकां भुरग्यांचो विकास करपाक जाय, डेव्हलपमेंट करपाक जाय, त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमचे आदरणीय गोंयचे मुख्यमंत्र्याच्या फुडारपणा सकल आमचें काम सुरू आसा. म्हजे डायरेक्टर श्री रोहित कदम हाणीन वेगळ्यो वेगळ्यो स्किम्स तुमच्या मुखार मांडिल्ले आसात आणि आज सरकार किंवा म्हजे ब्युरोक्रेट्स जे आसात किंवा ऑफिशियल्स आसात तांचीच ड्युटी न्ही, तर आज प्रत्येक जे इलेक्टेड जे मेंबर्स आसात किंवा जे हेडमास्टर्स आसात, मॅनेजमेंट आसात किंवा जाणे करून आमचे जे पीटी टीचर्स जे आसात, हो स्पोर्ट्स जो आसा किंवा आज स्पोर्ट्स खेळ म्हणल्यार प्रत्येक जिवनातलो एक अविभाज्य घटक जावन आसा. फक्त
लॉरल्स आणि एवॉर्ड्स हाडपा खातीरच न्ही तर आपल्या आरोग्याची कुयदाद घेवपा खातीर काळजी घेवपा खातीर प्रत्येकान आज ह्या क्षणाक तरी खेळप किंवा आपल्या आरोग्याची कुयदाद घेवप हे तितलेंच महत्वाचें आसा. आणि म्हणूनच गोंय सरकार वेगळे वेगळे साबार असे कार्यक्रम संपूर्ण गोंयकारां खातीर घेवन येतात. वेगवेगळे स्किमीचे अंतर्गत प्रत्येकान बेनिफीट घेवप हे तितलेंच महत्वाचें आसा. कारण जोपर्यंत आमची योजना तळागाळापर्यंत पावपाना आणि जोपर्यंत प्रत्येक जे स्कूल्स जे आसात किंवा बाकीचे विलेज पंचायतीक लागणारे जे योजना जे आसात ते योजना एप्लाय करून तुम्ही त्यो लोकांपर्यंत पावोवपा खातीर तुम्ही मोठे काम करप हे तितलेंच गरजेचें आसा. गोवा 365 खातीर श्वेता गांवकार आनी निखिल जल्मी. मान्सून गोंयांत दाखल जावन गोंयकारांक बरीच थंडाय मेळ्ळ्या. फुडल्या कांय दिसांक राज्यांत व्हडलो पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. फुडल्या 3 दिसांक राज्यांत नेटाच्या वाऱ्या सयत व्हडलो पावस येवपाचो आशिल्ल्यान आयएमडीन राज्यांत ऑरेंज अलर्ट जारी केला. पळयात. शुक्रार सावन पावसान राज्यांत नेट धरला आणि थोड्याच काळात राज्यांतल्या जायत्या वाठारांनी हुंवार येयला. कांय गांवांनी उदक लोकांच्या घरांनी दुकानांनी पावला. फुडल्या 3 दिसांक पावसात वाड जावपाची आशिल्ल्यान उदकाची पातळी वाडपाची शक्यताय आसा. पावसाक लागून चडावत तापमान बरोच उणाव दिसून आयला. शेनवारचे चडावत तापमान 30 डिग्री जाले जाल्यार आयतारचे चडावत आनी उणे तापमान 31 ते 24 डिग्री सेल्सियस जाले. फुडल्या 3 दिसांक राज्यांत ऑरेंज अलर्ट. 25-26 वेर व्हडल्या पावसाची शक्यताय. पावसाक नेटाच्या वाऱ्याचोय सांगात. आयतारचे चडावत आनी उणे तापमान 31 ते 24 डिग्री. फुडल्या दिसांनी तापमानात उणाव. 27 तारीख मेरेन दर्या अशांत. बोट दर्यांक दर्यांत न वचपाची शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या अशा कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबुक आनी ट्विटर अकाउंट. घेवया जतनाय, मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.